Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. होच तो वाळपय मतदारसंघातलो बुद्रुक करमळेचो माजीक वाडो. ह्या वाड्यार नळांक उदक ना, स्ट्रीट लायटी ना, सारको रस्तो ना. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली खंय हीच परिस्थिती. आमकां पाणी एका रोडाक लायटी ना आमकां रोडाक आनी आमकां हें ना म्हणजे पंच आमचे कसलेच हें ना. मेन उदकाचो प्रॉब्लेम. उदक आमकां सारकें मेळना. टँकर येता पूण पयऱ्यान येता, उदक सारकें दिना आमकां उदक. उदक म्हणजे तुमच्या नळांक येत ना. आता अशें 3 म्हयने जाले आमकां ना येता उदकूच ना. टँकर एकदां येता पूण तो पयऱ्यान येता, ते पावना आमकां. आनी मेन म्हटल्यार लायटी ना. आनी कसल्यो स्किमी येयले कितें जाल्यार आमकां पंच बी कसलें कांय सांगना. तुमची पंचायत खंयची? सावड्ड्या सावड्डे पंचायत. पंचायतीन एप्लिकेशनां दिल्ली, पंचायतीन सांगलेलें आमकां कांय सांगना पळय. गांवचे सिनियर सिटीजनां कडेनूय कोणाचें लक्ष ना. ह्या 106 वर्सांचे बाबी पर्येकाराक फाटले वर्सभर जाले दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे पयशेच मेळनात. वर्साक एक तुका वर्षा वर्षा आनी तुका आतां पयशे बी येता ते जाणट्यांक येता ते. ते आता ह्या वराक म्हाका बंदच जाल्या. हां कितके ये ते म्हयन्याक 2000 आतां येना. आतां ना येता. कित्याक आतां कशें म्हणजे सांगू तुका 2-3 लाख गेले भरून तेणी काय बरोवन घेतला. अजून काय खबर ना. म्हणजे सध्या तुका पयशे येना 2000 ना. वाट नाही सारकी ना न्हू, रस्तो बी ना जाल्यार डॉक्टरा कडेन व्हरोंक म्हाका त्रास जाता. आई बरी नासता तुजी. बरी दिसता म्हाजी. मागीर तूं कसो डॉक्टरा कडेन व्हरता तिका? चलत घेवन वयचें पडटा. 1 तास तरी लागता चलत तिका रस्त्यार वचून. रस्त्याक वचून. उखलून घेवन वयता तुमी? उखलून घेवन दोगांक कोणाक आपोवचें पडटा. चलत हाडचें पडटा, काही हाडचें ना. मागीर तुजो रस्तो तुमची जमीन आहा न्हू, तूं दिवंक तयार आहा रस्त्याक? म्हाजी जमीन दिवंक आहा रस्त्याक तयार. गांवचो रस्तो पयलीं केन्ना तरी केल्लो, आतां ताची चाळण. रस्तो सामको पिड्यार जाता. आमचो रस्तो मातसो सारको करून दिवचो. कितकी वर्सां जाल्या तो असो आहा तो? खूब वर्सां जालीं. खूब वर्सां केन्ना केल्लो म्हाका काय खबर ना. म्हणून 10 वर्सां तरी मायस जातली. करूंकच ना. करूंक ना. परत एकदां रस्तो केला तेन्ना परत पॅच सुद्दां मारूंक जाय का. गांवांत नळ आसात मात उदक ना. गांवांतले बांयचें उदक सामकें दूशीत जालां. ती तरी नितळ आनी रिपेर करून दिवची म्हूण मागणी. ती बांयचें पाणी पाड जालें आतां. तसलें आमी आतां ना त्या उपायाक हाडटा. हें पाणी मेळोन येयलें म्हणजे आनी न्हाता धुता. आनी हें आतां राजार काय जालां, भुरग्या बाळाक हात पांय धुवंक जाय म्हणटा. त्याच पाणयान हाडून धुता हात पांय आमी. त्या हात पांय धुता म्हणटकूच काय घडटलें आनी काय जातलें तें आमकां फुडें काय खबर ना. तेन्ना तुमी तें पाणी छाप करता, करा आमकां ना ती दिसा मेळटलें. आनी अशें म्हणजे आमकां हें पाणी खावचें पडटा. ही वर्सांवर आमी दुरुस्त करी. बेस्ट आमचें पाणी आसलें आनी बरें आमकां लागा. आमकां फक्त पाणी आनी ही बांय आमची दुरुस्त करून आमकां ह्या वाट्याक पुरवठा आमकां जातलो अशी आमची इच्छा आहा. इलेक्शनां बाय इलेक्शनांनी थळावो आमदार मंत्री 5 फावट वेचून आयला, मात तो खंय आज मेरेन एकदां हे वाड्यार पाविल्लो ना. आनी तुमचो आमदार आमचो विशेष प्रताप मिराणे हो तो येता गांवांत हांगा? गांवांत येता हांगा केन्ना येवंक ना. नशिबान ना खंयचोच आमदार हांगा पावना. म्हणजे तुमचो आतां विश्वजीत राणे आमदार हांगा जालो, जवळ जवळ 5 इलेक्शनां केली तेणी, पूण तुमच्या वाड्यार एकदांय ना. ना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.